आमकां अशें आयकून येयलां की ह्या संदर्भान गोंयचे मुख्यमंत्री आसा जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी तुमकां आफोन येयल्या आनी खंय तरी गाजर दिवपाचो प्रयत्न केला. कितपत खरें आसा? तेंच्यांनी सांगलां की तुमी भाजपान येया आनी तुजो आमी भाजपान स्वागत करता. कितपत खरें आसा? आनी तुमी भाजपान फाल्यां तेंच्यांनी स्वागत केलें जाल्यार परत वयतले काय कितें? आता स्वग्रही जे हे आता इलेक्शन लागीं पावता ह्या निमतान म्हाजे कडेन सगळेच चडशे पार्टीचे मेंबर्स जावं एप्रोच जायत आहा. आमचे भायरसूनय येयल्ले ज्यो पार्टी आहा, आप आसा जावं TMC आसा, आमचे मुतल्ल्यो पार्टी आमचे MGP आसा, NCP आसा, तशेंच BJP आसा. सगळ्यांचो एप्रोच म्हाजे कडेन आसा, कॉन्टॅक्ट येता, जावं ते हेच्या बद्दल बातचीत करता, जी फुडली रणनिती कशी हे करपाची त्याच्या बद्दल. पूण सांगपाचें म्हणजे जे कालचें इलेक्शन हांवें जेन्ना पार्टेन म्हाका डिनाय केलो, ते आमी भारतीय जनता पार्टीन आसली जवळ जवळ 22 वर्सां आमी पार्टीचे निस्वार्थीपणान काम केल्ल्या. आमची एकूच ध्येय आसली, एकूच विजन आसली म्हापसाचे डेव्हलपमेंट. आनी म्हाका अशें तेन्ना दिसतालें जेन्ना वयर गव्हर्मेंट आहा, सेंट्रलाक गव्हर्मेंट आहा आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आहा, जाल्यार म्हापशाची जी आमी लोकांक उदरगत जाय ती लोक म्हणटा म्हापशाची उदरगत कांयच ना जावंक. पूण ही जावपाक लागून हांव जो कौन्सिलर जाल्या पासून म्हाजी तळमळ आसताली आनी त्या तळमळीन आमी निस्वार्थीपणान काम करून जी म्हापशाची उदरगत जावं म्हापशाची कामां वयर व्हरपाक आमी खटपट करताले, वावुरतालो, लोकां पर्यंत पावतालो. जावं केन्ना आमच्या रोडाक NOC जायी जावं आनीक कितें जावं म्हापशाचे बाकीचे जे कितें एम्युनिटीज म्हापशाक जायो हेका लागून धडपड करपाक, तेका लागून कोणा कडेन वयचो पडा बाबा. तेन्ना CM कडेन म्हाजो वयचो थेट पडा. प्रश्न आसा, मुख्यमंत्र्यान तुमकां गाजर दाखयला थंय तुमी स्वग्रही परत वयतले काय ना? ऑलरेडी तुमचे उलोवणे जाल्लेले आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हटलं की तुम्ही फाल्यां जी चिदंबरांची मिटींग आसा थंय खंय तरी मातशें अलिप्त रावा. कितपत खरें आसा? तुम्ही स्वग्रही हेतून तसल्या प्रकारचे कांयच हे ना. सरळ कोणें येयलो जाल्यार म्हाजे कडेन सरळ डिस्कशन केला, विचारला तुजे कशें कितें वाटचाल फुडली. म्हाजी वाटचाल सरळ आहा. हांव काँग्रेस पक्षान आहा आनी काँग्रेसचे जे हांव काम करीत आहा आनी लोकांचें काम करीत आहा. जे भेट जाल्या, भेट म्हाजी जायत आसता आनी लोकांचे हे जे कामां आसता जावं डेव्हलपमेंटाक लागून कोणें आपयलो जावं कोणा कडेन एप्रोच जाता आनी बाबा म्हणटा म्हाजें काम करा. हांव इवन पळय मायकला कडेन वयता, मिनिस्टर तो BJPचो, लोकांचें काम आसता. जावं म्हाका एक आशा लोकांचें काम हांव तेचे कडेन घेवन गेलो आनी जालें जाल्यार म्हाकाय बरें दिसता. म्हापशाच्या विकासाक लागून सुधीर कांदोळकर परत स्वग्रही परततलो अशें म्हणपाचें आमी. ना, अशें हांवें कांयच स्टेटमेंट कांयच करिना हांव तशें न्हू. तसलो क्वेश्चन म्हाजे कडेन येवंक ना, तसले रिक्वेस्ट तेंच्यांनी आजून कोणी म्हाका घालूंक ना. आतां येयल्या पार्टी कोण कोण येयला, आतां पळय ते दिसा TMC ना, हांव डायरेक्ट थेट मुख्यमंत्र्याचे उलयता. फाल्यां जर हे जालें जाल्यार परत तुमी स्वग्रही वचपाक रेडी आसात? तशी ऑफर दिली तशी ऑफर दिली. सध्या आमी काँग्रेस पार्टीन आनी काँग्रेस पार्टीचेर हांव इलेक्शन लडोवपाक फुडें वयता. म्हाजें हें कार्य अशें ह्या पद्दतीन चालू आहा. हे करतना बाकीचे पार्टी म्हाजे कडेन येता तेका हांव तेंचे विचार आयकपाक हांव डिनाय करूंक शकना न्हू. आयकून कितें ते बरें ते करप न्हू. म्हाजे कार्यकर्ते आहा, म्हाजे वोटर्स आहा, सगळ्यांचे मत घेवन हांवें फुडें ते कितें ते करप. एक 2 दिवसान तुमचे चिदंबरम म्हापशान येवपाचे आसा, त्या बाबत तयारी कशी कितें जाल्या? आमचो म्हापशा पयलीं काँग्रेसचो जो ब्लॉक तो आयज कॉन्स्टिट्यूट जाल्लो आहा आनी एडवोकेट शशांक नार्वेकर हे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट जाल्ले आहा. आनी हे हितून जे म्हापशाचे जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसले, जे पयलींचे जे कार्यकर्ते ते सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केल्लो आहा आनी सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद आहा. आनी ते हितून एक्टीव मेंबरशीप चालू आहा. ते हितूनसून लोकांचो एप्रोच आहा आनी चडशे जाणांनी एक्टीव मेंबरशीपचे फॉर्म भरलेले आसात. आनी ह्या निमतान जे 12 तारखेर चिदंबरम 6 वाजता हांगा येवपाचे आहात त्या निमतान आमी हे प्रगती संकुल हॉल हे बूक केल्ले आसा.
आनी बाकीची तयारी चालू आसा कार्यकर्त्यांक मेळपाची जावं आनी कॉन्टॅक्ट करपाची. अशें आयकूंक येयलां की ह्या संदर्भान गोंयचे अशें आयकूंक येयलां की ह्या संदर्भान तोडकर फाल्यां सौगरी परतलो आमी कितें म्हणपाचें हय ना ना तसलें कांय येवंकच ना. परतपाचें तशें म्हाका रिक्वेस्टूय येवंक ना आनी कांय ना. हांवें म्हाजे कडेन कोण येयला तेन्ना म्हाजे कितें व्ह्यूज आहा ते हांवें सगळ्या पक्षांचे जे म्हाजे हांव थेट प्रतिनिधी डायरेक्ट येयल्या, ना सुधीर तांकां बाबा हांव हांवें थेट सांगलेलें डायरेक्ट आसा. मुख्यमंत्र्याचें उलयतां